दर्यांत प्लास्टिक कोयराच्या बाबतीत गोंय देशात पयले थारला। गोंयांतल्या लोकसंख्ये परस कितलेशेच पटीन चड पर्यटक गोंयांत येतात। बेजबाबदार पर्यटन तशेंच प्लास्टिक उत्पादक कंपन्यो हे प्लास्टिक कोयराचे वाडीक जबाबदार आसात म्हणून केंद्रीय विज्ञान आनी पर्यावरण केंद्राचे शास्त्रज्ञांनी सांगला। हे बेजबाबदार पर्यटक आनी प्लास्टिक उत्पादक कंपन्यां कडल्यान प्लास्टिक कोयरा विल्याचो खर्च घेवपाक जाय अशें शास्त्रज्ञांचे मत। केंद्रीय आनी राज्य सरकाराच्या यंत्रणांच्या घाळपणाचेरूय तांणी चिंता उक्तायली। समाजात घडपी गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपा खातीर आनी गुन्यांवकारांक जेरबंद करपा खातीर म्हूण पुलीस आसतात। मात हेच पुलीस जेन्ना गुन्यांवकारी थारतात तेन्ना ती एक चिंतेची बाब आसता। मार्च 2019 ते मार्च 2025 हे 7 वर्सांत गोंयांत पुलिसांचेर वट्ट 209 गुन्यांव नोंद जाल्यात। 6 जाणांक सेवेंतल्यान बडतर्फ केल्यात। पुलिसावेले हे गुन्यांवांनी विनयभंग, लैंगिक अत्याचार, अपहरण, खून हे सारकेल्या गंभीर गुन्यांवांचो आस्पाव आसा। हे 209 नोंद जाल्ले गुन्यांवांनी गोंय पुलीस, IRB पुलीस, ट्राफिक पुलीस, क्रायम ब्रांच आनी सायबर विभाग पुलीस हांचो आस्पाव आसा। धारबांदोडेच्या दयानंद नगर वाठारांतल्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत IIT प्रकल्प हाडपाच्या हालचालींक वेग आयला। लोकांक विश्वासात घेनासतना सरकारान सर्वेक्षणाचें काम पुराय केलां। सर्वेक्षणा उपरांत आतां वय घालपाचें काम सुरू आसा। हो प्रकल्प IITच आसपाक शकता म्हणून लोकांनी आदींच ताका विरोध केला। IIT प्रकल्प आयल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। साखळेच्या दत्तवाडी संस्थानांतल्यो मूर्त्यो चोरल्यो म्हणून आरोपावेल्यान अटक जाल्ले देवस्थानाचो एटर्नी श्याम बोडके आनी म्हाजन दिपेश कामत हे दोगांकूय सशर्त जामीन मेळ्ळो। सगळे सोपस्कार पुराय करून देवस्थानांतल्यो जुन्यो मूर्त्यो विसर्जीत केल्ल्यो। मूर्ती विसर्जन केल्ले आसतना आपल्याचेर मूर्त्यो चोरल्यो म्हणून फटीचो आरोप केलो म्हणून जामीन मेळ्ळे उपरांत श्याम बोडकेन सांगलें। गरीब आणि बेवारस लोकां खातीर जेवणा खाण्याची सोय करपी संस्थां खातीर राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी राजभवन अन्नदान येवजण सुरू केल्या। हे येवजणे खातीर सरकारी निधी न्हय तर राज्यपाल आपलो स्वताचो निधी दितले। केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांचे हस्तुकी येवजणेचे आयज उक्तावण जालें। आयतारा सकाळी राजभवन पोरण्या दरबार सालांत राजभवन अन्नदान येवजणेचो शुभारंभ जालो। जे मानधन राज्यपालान बरयल्लें पुस्तकांतल्यान आयल्यात त्या मानधनाचो वापर हे येवजणे खातीर करतले। तशेंच हे निमतान डायलिसीस आनी कांक्र दुयेंतींक मुख्यमंत्र्या वतीन अर्थीक मजतीचें वांटप जालें।
आंबावली आणि असोळणेच्या लोकांनी आयतारा सांगोड उत्सव मनयलो। सेंट पीटर्स आणि सेंट पॉल हांची याद म्हणून दर वर्सा 29 जूनाक हो सांगोड उत्सव मनयतात। महत्वाची गजाल म्हळ्यार नुस्तेकार भावां खातीर सांगोड उत्सव खूप महत्वाचो। ह्या दिसा नुस्तेकार भाव बऱ्या नुस्तेमारी हंगामा खातीर प्रार्थना करतात। लग्नाच्या आयज ताकोन 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाला दिवचल पुलिशेन एका 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केल्या। कारापूर तिस्क वाठारांत रावपी सचिन उलप्पा खोलकर अशे अटक केल्ल्या दुबावित तरणाट्याचे नाव आसा। पिडेस्त चलयेच्या आवयन केल्ल्या कागाळी उपरांत पुलिशेन ही कारवाय केली। पोंगीरवाळ पोंटेमळ वाठारांतल्या थळाव्या सयत नगरसेवकांनी मिराबाग बंधाऱ्याक खर विरोध केला। सावड्डे मिराबाग वाठारांत पावसाच्या दिसांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता। बंधारो बांदलो जाल्यार लागसारच्या वाठारांनी लेगीत हुंवाराचो फटको बसतलो। देखून मुगोळी सोलयेंकार उपरांत पोंटेमळ वाठारांतल्या थळाव्यांनी बांद नाकाच असो निर्णय आयतारा पोंगीरवाळ राम मंदिराच्या सभागृहात जाल्ल्या बसके वेळार एकमतान घेतलो। पाळये पंचायतीच्या कुंभारवाडा वाठारांत चित्रशाळेंनी गणेश मुर्तींक आकार दिवपाचें काम सुरू जाला। ह्या वाठारांतले मुर्तीकार अमृत शेटकर 25 ते 30 गणपती जाल्यार तानाजी शेटकर हो मुर्तीकार 260 गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करतात। राय हांगा सुरू आशिल्ल्या 52व्या कस्टोडियो मेमोरियल फुटबॉल सर्तीत नावेली स्पोर्टिंग क्लबान शिरोडा युथ क्लबाक 2-1 गोलांनी हारयत सर्तीच्या क्वार्टर फायनलीत प्रवेश केलो। नोहा लुईस आणि रेहान सय्यद हांणी पयल्या 8 मिनटांत 2 झटपट गोल करीत नावेली स्पोर्टिंग क्लबाक आघाडी मेळोवन दिली। शिरोडा क्लबाच्या रॉयस्टन वाजान 75व्या मिनटाक एकमेव गोल केलो। निमाण्या खिणाक शिरोडा युथ क्लबान मारिल्ली फ्री किक खाम्याक लागिल्ल्यान शिरोडा युथ क्लबाक हार खावची पडली आणि नावेली स्पोर्टिंग क्लबान 52व्या कस्टोडियो मेमोरियल फुटबॉल सर्तीच्या क्वार्टर फायनलीत प्रवेश केलो। बरो खेळ केल्ल्यान नावेली स्पोर्टिंग क्लबाच्या रेहान सय्यद हाका मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो।
कुडचडे कॅम्ब्रिज स्कुला लागसार आशिल्ल्या घरांत सिलिंडर गळटेक लागून उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 10,000 लुकसाण जालां. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकच दुखापत जावना. पणजे उपरांत आता म्हापशां, वास्को आणि मडगांव स्मार्ट सिटी करतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घोषणा केल्या. शेनवारा पणजेत जाल्ल्या गोंय वाणिज्य आणि उद्देग मंडळाच्या 117व्या भौशीक बसकेत मुख्यमंत्री उलयलो. तशेंच गोंय नितळ आणि पांचवे दवरून उद्देगीक क्रांती घडोवया अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. जगन्नाथ रथयात्रा वेळार ओडिशाच्या पुरी हांगच्या श्री गुंडीच्या देवळा लागसार जाल्ले चेंगराचेंगरीत 3 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें जाल्यार 50 जाणांक दुखापत जाली. आयतारा फादोडेर 4:30 सुमार ही घडणूक घडली. अचकीत भरपूर प्रमाणात गर्दी जाल्ल्यान ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. श्रीनगरच्या शालटेंग वाठारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एकल्याक जीव वगडावचो पडलो जाल्यार दुसऱ्याक गंभीर दुखापत जाली. अपघात घडटाच थळाव्या लोकांनी एकठांय जमून दुखापत जाल्ल्यांक हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केला. फुडलो तपास सुरू आसा. वाडपी अपघातांचे फाटभुंयेर दर एकल्यान येरादारीचे नेम पाळून उपरांतूच गाडयो चलोवच्यो तशेंच सोरो पिवन गाडयो चलोवच्यो न्हय अशें आवाहन येरादारी पुलीस करपाक लागल्यात. राजस्थानाच्या भरतपुरांतल्या एका गावात पायपलायनीचे काम चालू असताना माती कोसळपाची घडणूक घडली. ह्या घडणुकेन 2 कामगारांक मरण आयलें जाल्यार कांय जाण आडखळून पडल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पायपलायनीचे काम चालू असताना अचकीत माती कोसळपाची घडणूक घडली. आडखळून पडिल्ल्यांक भायर काडपाचो सोद सध्या सुरू आसा.
उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून उत्तराखंडाच्या उत्तराकाशीत 5 जाणां कोसळपाची घडणूक घडली. हाका लागून कांय लोक बेपत्ता आसात. वायट हवामानाक लागूनच 4 धाम यात्रा 24 वरां खातीर तात्पुरती स्थगीत केल्या. हवामान खात्यान रेड अलर्टूय जारी केल्ल्याचें कळटा. आयतारा सकाळी पाकिस्तानात 4.5 मॅग्निट्यूडाचो भूकंप जाणवलो. आयच्या दिसाचो हो दुसरो भूकंप अशें थंयचे लोक सांगतात. ह्यान पयलीं 5.2 मॅग्निट्यूडाचो भूकंप जाणवलो. ह्या भूकंपान कोणाकूच दुखापत वा कसलेच लुकसाण जावंक ना. अधिकारी सध्या ह्या परिस्थितीचो नियाळ घेतात. गोंयांत 13 ते 15 वर्सांच्यो पोरण्यो फेरीबोटी आसात. ह्या फेरीबोटीची आतां ओतिकाय जाल्या. फेरीबोटींक कळम आयला. सुरक्षेची कसलीच उपकरणां ना. सोडण फेरी जशी घडणूक घडली तशी राशॉल बोरये वाठारांत घडपाक शकता म्हूण समाज वावुरपी रॉक मॅस्करेनासान भंय उक्तायला. तेन्ना सरकारान ही 15 वर्सांच्या फेरीबोटींची दुरुस्ती करची अशी मागणी तांणी केल्या. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला भायर कांय जाण रस्त्या कुशीकूच गाडयो पार्क करतात. रस्त्या कुशीक गाडयो पार्क करप धोक्याचें थारपाक शकता. तेन्ना प्रशासनान हाचेर लक्ष दिवन योग्य पावलां उबारपाची मागणी जावपाक लागल्या. दुसरे वटेन पार्किंगेच्या विशया वयल्यान फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान सरकाराचेर खर टिका केल्या. वाडपी सायबर फ्रॉडांच्या फाटभुंयेर गोंय पुलिशेन फुडाकार घेवन सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांचो बँक डेटा मागयला. आजकाल ज्येष्ठ नागरिकांकूच चड लुटतात. देखून ही सायबर फ्रॉडाक बळी पडचे न्हय. तशेंच तांचे पयशे सुखरूप उरचे ह्याच हेतान हो उपक्रम चालीक लायिल्ल्याचें कळटा.
सेगीत 2 दीस पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून ओडिशाच्या मयूरभांज जिल्ह्यात भरपूर प्रमाणात उदक तुंबला। सगळे उदक घरांनी लेगीत पावला। तशेंच रस्त्याचेर भरपूर प्रमाणात उदक साचून राविल्ल्यान येरादारी करप्यांची गैरसोय जाली। फोंड्या म्हालात भटक्या सुण्यांचो वावर वाडला। ह्या सुण्यांक लागून हल्लो करपाचो न्हय तर अपघातांच्या घडणुकांनी लेगीत वाड जाल्या। रस्त्या कुशीक चलता जाल्यार कांय सुणी हल्लो करपाक आंगार धांवून येतात। देखून संबंदीत प्रशासनान बेगोबेग प्रस्नाचो सुटावो करचो म्हूण फोंडेकारांची मागणी। दिवचल शारात लोकवस्ती लागीं परत गव्यांचो वावर वाडला। देखून लोक भयभीत जाल्यात। शारांतल्या गोठण वाठारांत त्या गव्यांचो वावर आसा। दिसा उजवाडे 6 ते 7 गवे वांगडाच भोंवतात अशी म्हायती मेळ्ळ्या। फाटल्या कांय दिसांच्यान हे गवे गोठण वाठारांत भोंवतात। शुक्रारा सांजे तर हे गवे गोठण वाठारांत रस्त्याचेर बरोच वेळ उबे आशिल्ले। उपरांत ते रानाच्या दिकेन गेले अशी म्हायती मेळ्ळ्या। 4 म्हयन्यां पयलीं गोठण पासून लागींच आशिल्ल्या लाखेरे वाठारांत गव्यांनी धुमाकूळ घालो। सावड्डे दिसकार घाल्ल्या हाय मास्ट लायटीचो खांबो फाटली 2 वर्सां जाली बंद पडिल्ल्यान प्रवाशांची बरीच गैरसोय जाता। खासा करून रातच्या वेळार बेळगांवच्यान येवपी ट्रकवाल्यांक चड त्रास जातात अशें थळाव्यांचें म्हणणें। रस्त्याचेर काळोख फाकिल्ल्यान रातच्या वेळार अपघातांचे प्रमाण वाडूं येतात असो हुस्को काँग्रेस ब्लॉकाचो अध्यक्ष संकेत भंडारीन उक्तायला। भारतांत सध्या कॅन्सराच्या दुयेंती खूप प्रमाणात वाडपाक लागल्यात। चड करून 20 ते 30 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यांमदीं कॅन्सराचे दुयेंस सापडपाक लागला। ही एक हुस्क्याची गजाल म्हणून दोतोर सांगतात। हाच्या फाटलें कारण म्हळ्यार ह्युमन पॅपिलोमा ह्या व्हायरसाक लागून हे कॅन्सराचे दुयेंस निर्माण जाता। सरकारान हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर उपाय काडचो म्हणून दोतोर मागणी करपाक लागल्यात।